समिस्तांक बरी सांज जावं मागता. पावसिलो काळ सुरवातला पावशिल्ल्या दिसांनी आमी आमचे म्हयन्याळी मंच्यो ह्या सभांगणांत करता आनी ह्या वर्साच्या पावसाची पयली म्हयन्याळी मांची अशें आयची म्हयन्याळी मांची 146वी कलाकुल पंगडांतावन एक प्रयोग एकाक एक कोटसिल्यार एकच अशें जाल्यार बरें. हातूंत जायत्यो संगती गुंतोवन एक कॉलाज टायपार मांडून हाडला. अमरच्या प्रसून नाटक विशेंतीचे भाव फदावल बीन असून नाटकळो 8 फावटी विलफिरमी बसाचें पोत सुर्यो बुडोवन दर्याक वता अशें जायते विशय ह्या नाटकांत आटापल्यात. चलो वाचव नेसप आणि भोगप ह्या चार वणदींनी बांधलेले बांधापासून नाटक. जर एक वणद अस्कत पडली तर सगळे बांधापासून कोसळून पडता मुळ्यांत दुबाव सुना. ह्या चारी विषयांक सवाल घाल सादर करता आयचो नाटक एकाक एक जोडल्यार एक. ह्या शिंकलेंतलो पयलो नाटक विशेषीचे भाव. रचन अमर चोपडा.
हा उतरां मात्र लेखकाची घेतल्यात पूण चिंतना आमची बरशिल्ल्यात विस्केच्या बोतलेंत कंट्री सोरो बरशिल्ल्या बरी पियोन थोड्यांक आमाल तकलेक सोडोंक पुरो विपरीत जावन थोडे वंकोंकी पुरो हा पूण दया कर हांगाण मात मेळ्ळें करिनाकात बरे नळाची माफ आमी पयलेंच मागता आनी संप्रदायवादींची ताच्या की पयलें मायची कंदा पडेला कंगना कंचा सांडी मुलात शिकायला काय सैतान म्हातारेन तुलसीना मजाच बैलेक चूक आसा गांठ मारता गाय हो आता तू कोणाक पांग दिताय कंचाय कामाक आपयले घाल्यो मुरयो खाऊंक घालिनातल्या गोरवा परीन तू घरांतली बायल या फिटराचे फायल ओलयलो ताळो गारा गारा कर्ण कानांतल्यान रिक्ताना नाकाच्या पोंताक कानास मारले परी जाता बैलांनी कशे आसच शक्काच्या शिवड्या परी ताळो म्हणलो गोड जावन ल्हव जावन मोव जावन कानाच्या फुलांचेर लोळटाना काडलेल्या पोल्यांचेर चेडवाची पांती चरयल्ले परी जाय मांची कांगना पडयल्या तुझ्या मायची कांकणा हांव कित्या पळयता पळय नासतनाच आंगा वयले मास गेले आनी पळयले जाल्यार सत्य नास तें तुझ्या मायची कांकणा हांव कित्या पळयता हांव पळयना तुझ्या मायची कांकणा हौशिल्या रान्नीत जीवी लांकडा मुरमुरल्या परी नाही मायची कांकणा पडे नसताना रावंक मागीर तू घरांत बायल कित्याक
आणि तुझ्या मायची कांकणा पळयता. मायची कांकणा पळोवची न्हय जाल्यार मागीर तूं घरांत बायल कित्याक? उंदीर मारून तूं माजार नातल्याक? या तांत्या दौरक कुंकडा नातल्याक? तूं घरांतली बायल या मसली बाजून उतवार वमती घाल्ली कायल? पोळ्या येदे दोळे केले आनी सुयेच्या मोणया येदे कान केले आनी कुडाच्या काळोखाच्या मिरयांनी घुसपाली 100 काणयांच्या हिंडात एक मल्ली करू घुसपल्ले परी बैलांनी कशे आसय रानांतल्या साळी परी डोळे म्हणले सोंस्याचे, कान उंदराचे, नाक म्हणले म्हाताऱ्या देवडा येते लांब. आयन कांकणा खंय दवरल्यांत, सावेन पावडर खंय दवरला, घोवान पयशे खंय दवरल्यात, कुंपाद्रीगेर बसता कितें, शेजारणीगेर शिस्ता कितें. पर मळ हुंगण काळारांतली बायल कित्यागी म्हणचे हांवें? न्हय, आतां मायची कांकणा मेळिल्ली जाल्यार तुवेंच न्हय वे मायचे नंतर नेसन भोंवचे. पुरो पुरो सुरातेची सुकी कट्टी तुजी आवय. रुपयांचो नोट कानान चेपता, माथ्याचो कांटो पोंटयेन तोपता. भांगाराची पावंडा दाडयांनी लिपयतना गळ्याची कट्टी पेंटाक बांदता. हांव सोडू स भुरग्याची आवय. म्हाका कोणी वचचें आसा ह्या मिसा गेल्ले कडेन धरचें आसा. वाडोन फुगल्ली एक नात आसा, तिच्या आंगार एक लीक उडेल तुज्या आवयन. हांव नेसोन भोवान खंय कारकोळचे मिंजीत शेंडी येता न्हू नाकशे पर्यंत रेवडायचे पडात. नातल्यार तुजी आवय मेल्लें जाव न्हू. म्हज्या हाताचेर कुंकाळोंक आसा. हांव नेसोन भोवान खंय. जालें काय इल्लें सांगलें लागलें सळसळंक. सारयेर दवरल्या मोड्याची चरप चळचळल्या परी बैलांनी कशें आसय फुलां परी दिवरल्याच्या शेंड्याचेर सोबले. सैबिणीच्या आलतारीर सोबले. फेस्त दोळ्यांक, माळा गळ्यांक, सुगंध नाकाक, आशा केसांक, देवटी माथ्याक, सोबाय हातांक, मौसान पोल्यांक आनी जिवसाक सगळ्या जिणयेक. शे तूं कारस्ताना भावशा देवाक पुरो जाल्लें आनी काम सामी गेलीक दिलें. ताणें अळसायेन या नेनारपणान पेद्रूक सांगलें आनी पेद्रू तुका पेटताना भौशा नेवलीच्या कांद्याचो सोरोप येल्लो. हाळे हाळे पातुचे पूत आयले. नाका नाका म्हळ्यारी तुवें ते म्हातारेक आंबुडलय न्हय वे. तिणे वचून उन्नेर आयला आसतले. कोण आयले? सांग पावलूचे सांदे सायबा. तुझे खट्टे दीस वेता वेता दाट जाता. हरशे बुधवाराचे येताले न्हय वे ते. 2.5 किलो तांदळाचे हिरवे हण्ण
आज कितें तांकां आयताराचे हाडला तुवें ते म्हातारेक हांव बुडलय न्हय बे म्हातारी म्हजी आवय हांवें सांगलें आयकनातल्याक भावांगेर धाडले आनी येवंक हांकां कितें लेखता ती हे इजराल भाऊ न्हय बे तुझे भाऊ हांगा कोण मरण पडल्यारी कुंकुमपणी येतात बे ते जाल्यार हफ्त्याक तांदल्याच्यो चिटीपणी हाडन ताळ्यार नी सोडिनात बे ते आतां म्हजें काम गेलां म्हणून आमकां तांदूळ हाडून दिताले न्हय वे ना तुजी आवय म्हातारी जाल्या तिचो घोव सरला आनी तुमी तेगी पूत आसोनी तिका सारके पडनात म्हणून ताणी कुमाक दिवची म्हणून आप्पो मिरणीचो पूत म्हज्या लागीं म्हणटालो तो केदाळा मेळ्ळो बा तुका घरांतलो पांय भायर घाली नाय तूं काय आमाशा पुनवेक एक 100 हाडलें जाल्यार मापल्या लागसो एक सोडा हाडली म्हळ्यार तुज्या पेंटार गुलका बसता आनी आप्पू मिरणीच्या पुताक केदाळा मेळ्ळें या बातू कोणी मेळ्ळ्यार मडवळान पुडवे उमळून पापडिल्ले बरी सगळे सांगा जाय तुका ते मोरो म्हाका कितें जाता म्हूण विचारलें वेता न्ही आनी विचार नासतना सगळे विचारतलो तर आयक ते एक विचारना वे तर सगळे म्हळ्यार काल विचारलें हांवें कितें सगळे मरोन दवरला वे सैपा तुका सांगूंक म्हाका कितें जाता म्हूण सांगलें गोमटेंत वाय धरल्या म्हणून सांगलें जाले म्हजे मोडे पडलें बोल्या तेगेर पाय गेले कोल्यांनी आनी हात गेले हुमल्यांनी हे हांगा येताना हांव गोमटी वांकडी करन कितलो वेळ म्हूण उबो रावो काट बायले तुका हांवें सांगला म्हाका दोंपरा सकला ताप येता आनी गोमटे वयर आंग मू येता आनी मदलो कुडको आसा बी ना कळना वयस पिंताच्या पत्तेची चाल पातळ जाल्या म्हूण दाट संप कसाय दिता धाकटेर उंट कामता म्हणून गुळयो धाडम दिता आनी तूं सगळो दीस घरा रावन विशेतीच्या भावांक नाका जाल्ल्यो फटी सांगून दिताय आता भितर वच आनी म्हज्या वखदाच्या शिसल्या पुराय एक कडे हाडून दवर मदें मदें हांवें विचारिनातल्यार वखा थंडये नातल्यार रानच्या कुडांत रेगलें जाल्यार तुजी कूड रान निर्जळच्या पिड्यार आसल्यार तुजें ध्यान मर्लिनाच्या साडयार आसता वच भितर देव बरो दीस दिव विशांतामा गुड इव्हनिंग दुलसीन बाय गुड इव्हनिंग ह्युबर्ट कसो आसाय हांव बरो आसा तुज्या वागण्यान विन्नी नाव आतांच्या तरणाट्यांक घरचे यजमानी दिसनात ते म्हजे भयणीगेर वचून येता म्हणून गेला आनी घरांत रावून कोणाचो वो मारचो
मार्ग केल्ल्या राशीचेर हंगारे ढेवळतात ताच्या आजे परी गांवची कोंडी लागल्या ताका भुरगीं खंय गेल्यात विशेंता मा तू का जाल्यार घरचो येजमानी दिसलो आनी वाडले चेडूं सोडणं उरली भुरगीं दिसली वाडले बेडूंक गेला पाटलो सोडून गेला उरली चौकांकय गेल्यांत दुलसीना भुरगीं दोतोरनीक न्हय गेल्यांत वय वे म्हाका सांगतात वे ती हांगा बापय कोण शाक पडला म्हणटाना हिंगा फुटल्यान तांकां हांव हांगा काळजा सोपिटो पोटाच्या मिक्सरांत किरोंक पडला ती पाकाटे उसोवन बोनूच गेली आसोंदी विशेंता मा भुरगीं दोतोरनीक न्हय गेल्यात देव आसो मोग भुरग्या जाताळ्यांत पयलो चेपिजय ना तुंग बोब मारतना पावांत बाणची चेपल्या बरी ते दाळा 8 आलोचन्यो उबोन ते दाळा ना तुंग उबोन गेल्ल्या बरी 8 आलोचन्यो भुरग्यांच्या तकल्यांतल्यो उबोन येतात आनी देव आसो उजवाड पत्न्याक रिकता मिसा गेल्यात गी म्हाका खंय तांता रबाट सकाळीचे मिसाक वचोंक तांकलें जाल्यार कार काण्याक वेतो नावे घुमटी धरल्या शिमटी झडल्या बायल गेल्ली ये तू सकाळी मिसा केल्ले न्हय वे तुलसीना बँकाकाराची तू पंजाबी नसून गल्ल मिसा कायल्ले म्हणटाले आजच न्हय वे तें तुका ते सक्कड उगडास उरता वखद पिवन सोंपतास मात उरना आनी ते दिल्ले पियेवंक मजा येता पियेता काल्याचे आनी ते 3:30 वरांचे 5 मिनिटां उतरून गेली वय वे ते काळजाच्या शिरांच्या वखद आनी 5 मिनटां काडली जाल्यार शिरो तुटोन वेते आसल्यो बियांकच्या बायलांनी निट्ट्यो काडल्या परी तितल्यो असत जाल्यात म्हज्या काळजाचो शिरो आतां तुजो पोतू कामाक वेता दिसता मालगाड्या चेडू जोड गिळटा ताचे तोंड चिक्केशे वड फाटलो गॅरेजीन तो फिट्टींग शिकोंक वेता 2 वर्सां जालीं 2 रुपये मेळटात कैबा म्हाका पडटना फिट्टींग करन जाल्या उपरांत सांजेची ताका इल्लीशी फट्टींगपणाची संवय आसा म्हणटाना मुक्काल घरांत येना ती तुमी घरान शिकली बुदवंत काय घरान तू बरी साल शिकली जाल्यार फिट्टी शिकून धाडलो भुरगो फोट्टी कसो जावचो तशे आंग जळोची उतराव उलयनाका पडटा घरांत दिल्ली बुदवंत काय कोणाक पाड करिना घरांत असले पयशे मनशाक बरेंच करतात आता तू हांव येदो असो आसतना तावन वळखता तुज्या बापाय सांगाता बोटाच्या काजूंक फातर मारूंक हांव वेतालो तुज्या बापाय ताच्या मिरणीच्या मुक्तंड्या सांबाळान तुका BA शिकोवंक साध्य आसले वे तुवें शिकल्ली बुदवंत काय तुज्या बापायच्या जोडीन येती वे
ना येती ना तोटादार मावळ्यान तुमका शिकयले देखून तुमगे राज मिरसांगे सार केल्यार तूप घालून फोंडी येता आंगार मर्यादेची मुस्तायकी चढव येता आणि विशेतीचे भाव म्हणून तांदळाच्यो चिटी घेवन आमगेर येता विशेंतामा पयशे मनशाक बुदोवन काही दिनात देव असो मोग काळ जात्रे गेल्यार मात्र देवाचो मोग दामोनचे पण भरल्याक आता म्हाका पडे ल्हान आसतना सदा मिसाक वतालो शनवारा तिनच पातका परतून सांगून कुंचार जातालो जेजू बळ्याचे कंतार इतल्या व्हडल्यान म्हणटालो की शेजारची मग्गूबाई भुरग्यांक न्हिदायतना गाणा गावचे बंद करताली इतलो मोग काळजात भरल्याक आतां धाकटेर म्हणटा म्हज्या काळजाच्या फाळींक दाळी पडल्यात काय विशेंतामा काळजांत देवाचो मोग तितलो बोरांचे पुल्लो तूं गळ्यांत बेंतेनीच्या नाड्याक उडकू कित्याक बांदताय तुका देवा सांगाता देव सार बगलेकच जाय तुका देव सांगाता देव सार बगलेकच जाय आणि कितें करचें पोटाच्या कोणशार कसली दूख पडली म्हणून वयसांची वखदां केली बरें जायनातलें पळोवन पक्षी केरे गेलो पोटात वकात गेला म्हणून दोन पोटी वमताना पोटांतली आंतां पातळ पडली तकली उतळ पडली आनी शिरो सडीळ जाल्यो पंडितान बांदूक दिल्या उपरांत न्हय पोटांतली धूप सुमार जाल्ली आसना पेल्यान गळ्यांत म्हजें कितें चड जाता आनी तुजें कितें उणें जाता हिबळटा आनी हांव देव साराक पातये तावे फटपशी फट्टिंग आनी पाडारी आसोंदी ह्युबर्ट ताच्या पातकांक तोच जापी दितलो आमी आयली घर सांगची आनी चलचे विजयनामा तुझी आवय ही विधो आणि तुम्ही पुतिका सारखे पळयनात डोळ्याची दिश्ट उनी जाल्ल्या म्हातारेक तुम्ही व्याराक दान वॉटर घालतात म्हणून हफ्त्याक 2.5 किलो तांदूळ आम्ही तिघा दिल्या ती रावून आसचे घोडके पोरच्या पावसाक फोडून गेल्या उपरांत आमी तुझे कडशीन आयल्या तिका दवरल्या आणि तिच्या ताने बुके किती शिजून दिल्या तोच तांदूळ तुमका दिता म्हणून सांगले आणि तू बोललाय ओर बेस्तारा तुवें तिका गाडी सोन तिचे वस्तूर पोटली बांदून दिवन तुवें तिका तुझ्या धाकट्या भावागेर धाडले आणि त्या भावान तिका तोंडाक आयले उलून धाकट्या भावाकर धाडले काय आणि त्या भावान गाली सोन तिका दावंडेल्या उपरांत ती रडून आमचे कडेन आयली तिका गाडी सोन कोणे दावंडायले खंय चुप बायले चुप जीब लांब
सोडल्यार सांगेच्या कुमेरीत बोकडी केल्ल्या परी साफ करून सोडता वगेच बसताय तिका हांवें गाडी सोवून धांवडायल्या म्हणून तुमकां कोणें सांगलें आमकां तुज्या आवयन सांगले मुझ्या गिऱ्यांतल्या मेरच्या सायबिणेन तिचे 3 कोल लांब जिबे राव तूं वसो नाका म्हळ्यार तुमच्या घरांत रावल्यार आपणाक किडे मोडटीत म्हणून सांगलो ती गेल्या तिच्या पत्ताचे रुस्तूर सावतून ती नाका बायले पडपशी बायले बाणारी बायले बसताय तिका हांव पळयना म्हणून तुमकां कोणें सांगलें म्हळ्यार तुम्ही दिलो तांदूळ रान्नीन दवरले फार शिस्तागी ताका पोंदाक लांकडां नाकात गी वयल्यान उदक नाका गी मीठ नाका गी तिचे मंथनाचे रुचीक आटा पिताना हेळशिलाचे कुट्टे खाली जाता लोणचे तिका रुसान दाळीचो सार केल्यार खराय जाता खुबे हाडल्यार वायकर जाता मोगेन छाप्पे जाता बेंड फुगा जावं जाता सदां नो देहांत कावोको म्हाका भुरगीं स जाल्यार कितें गोव एकलोच न्हय वे निष्ठोर बायले हरामी बायले क्रूर बायले मोगरारी बायले चपार तरी ती आता तुमगे ना न्हय ती कितली पाड जाल्या री ती तुजी आवय न्हय एका क्रिस्तांव मनशाक आतांची आवय म्हळ्यार तूं कितें म्हूण समजताय तूं खंयच्या वय विशांत उलयताय हांव कुवार सायबिनी विशांत गे न्हय म्हज्या वय विशांत आमकां क्रिस्तांव मनशांक दोगी आवय न्हय वे त्या सर्गेच्या सायबिनी विशांत उलयताय जाल्यार उलय तूं सांग आनी हांव आयकता पूण म्हज्या वय विशांत उलयताय जाल्यार तिका तूं चड वळखताय गे हांव आमी उलोवन फायदो ना उलोवचें नाका आयकोवचें नाका एक केसकाची न्हय तुमी कॅन्सल करच्याक आनी गडसून सोडच्याक म्हज्यान म्हणी आडावंक साथ दिना तरी खंयच्याक एक रास जावं नाका वे म्हज्या बापयक मातशी नडकांत 3 एकरे जागो आसलो जिवी जिवी फुल माती काड पुरल्यार भांगार जाताले माडी नारळ भात म्हणून आज आसले जाल्यार भांगाराचे शीत वायन घालून जेवता आसलो म्हजो बापय वाडीक पयशे दितालो उद्रत जावन लोकांचे भांगार काडून घरांत दवरतलो एक दीस ही नापास बायल म्हजीच आवय राती लोकांच्या भांगारासून घर डोकान घेवन ओडयाळ आपल्या कुळार येवन रावली अशें कशें विचारल्यार नंच म्हणलेत घालूंक नावे तिणें म्हजो बापय तकलेंत विरार जालो लोकांच्या तोंडांतले वांचून
जागो घेतलो आनी उपरांत पिसो जावन जीव सोडलो. असलक तुम्ही तांदूळ दितात. असलक तुम्ही तांदूळ दितात. आणि म्हाका असं भुरगीं आसल्या वयक. चिकेलो उलय गे मारी ते दोगां बरी ते पुरा म्हणतले ग्रायक उरलं ते गांचेर टॅक्स लायती ते. लो उलोंको चोरूंक नात. नाका नाका म्हळ्यार देवान दिल्यात. तांचें तोंड तुमी पळय नाकात. हांगासर म्हज्या गोवाच्या गोमतेक धरला. चेको एकलो मुक्काल घरा हाडिना. चेडूं वाटलांक खेळप्यात ते. कोणायच्या हरद्यार कुडीन घालये तूं म्हळ्यार आंगा खांद्यार बोडके. आनी तुमी ते सैतान म्हातारे तांदूळ दितात न्हय वे. तिचे वस्तू धरून पापुडल्यार 500 रुपये सोडूंक आसात. केश्टो धरून हालयल्यार 2-3 पावंडां गोळोंक आसात. तिच्या नाकाच्या बुडांत पावल्यो आसात. आनी कानाच्या माट्यांत 5-5चे नोट आसात. नाका नाका आमकां तुमचो तांदूळ नाका. आमी नीस नातल्यार आमी पेज नातल्यार नीस करून मीठ मिरसांग मुड्डून पियेता. तुमचो तांदूळ त्या सैतान म्हातारेकच दिया. खावाजान वचून दे. खावाजान वचून दे. खावाजान वचून दे. अरे रे रॉबर्टा मिरण्यामाच्या पुता तुझे नाव येना म्हाका हे सार पावा नाका. हांव कुवारसाई बीन एकली सोडल्यार बाकीची बायल मनशां पुरा तशींच. हांवें तिचे भांगर काडूंक ना. तुमकां बरें दिसता तशें करा. हांवें तिका म्हज्या तांकी प्रमाणे पळयलां. तुमी तिका पातयेल्यार हांव तिका पातयेना. म्हज्या बापयच्या मरणाक सांगोंक जण धडल्या वेळार ती हिरवळ कांगण इस्कोला लागीं विकूंक बसले. हिरवळ काल्ल जाता ते म्हणून मरणाक येवंक नातली मुग्रोरी ती. मुग्रोरी ती. शेंदामा तुझ्या आवयची दुरा सांगा नाका. कितली मुगरोरी जाल्यानी. तिच्या गळ्यांतली चेन, हातांतली 2 कंगना आणि बोटाची मुदी तुवें तुझ्या गळ्यात कसं जावे. तिचे नग हांवें काडला. पोटाक पेस नातल्यार उदारो न्हिदोन पोटाचेर काडटो दवरीड. पूण त्या मुग्रोरी आवयचे भंगारा पडचो ना. म्हज्या बापयचे रगत विकळावन उंचायल्लें भंगार ते गांवांतल्या लोकांक नागोवन मागोवन घेतलो शिराप तो. खंय आसा ते काटाचे कानेटे म्हजे नांव बदलावन करतना जीब ओढण काडटा. मोगरल्यान ताट्याची कात ओढण काडली.
गेल्ले परी कयासा 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 ही तुझी आवय मेल्या तिके लव दोरून जायना पावलं ती तुझ्या वहिने रे मुळ्यार तू मुझी आवयसा म्हणून हांव तिच्या पाया पडलो गे तितकेशे मोर यादीन उलय पावला मा मुझे दुकोर मारच्या सोडीन मोर्या घेऊन जाता एक टेलिंग पॅन्ट करी जाय म्हणून खेळताळा पाव नाकलास ना मुझे ओरवी जायना हो मोर्या ते गेला काल मीना मी खेदाळा सरली सरक ती किते माद्री ती मेली सरचे तुम्ही आणि तुमचा की ओढ असुल्लानी देवादीन जाऊचे आमका सरक तांकना माया सकाळी मेली तुम्ही तिका शीनयाच्या अंगडीचा गोकन दिलो म्हणलो तो सर्ग वयलो ऐकता वे साहेबा तिका बसले कडेन मुयो सापतात ती उठून चा पिवंक हॉटेलाक गेली हॉटेलांत पडली म्हणून त्या कोंबड्यान तिका पेद्रुकर हाडली पेद्रू तिचे तोंड पळयताना तिचे तोंड म्हणून ती किते दाखतर नव्हे सोंडू तोंड हांका असचे आणि हांचा की ओढ असल्यांक मुका मोड असचे आमका रुखाचे काम करतल्यांक तोंड कैतावन असचे सोंडू तुझ्या सोंदीर येते मायचे सोंड पळयताना पेद्रूक जायना ताने आमगेरान बुटले सगळी रात काम करन पयलींच मुझे नार जाल्ले सवय आसा पळे इल्लेशे पियेतालो पियांक तू किते पाद्री वेले करतालय पियोचे आणि हांचा की ओढ असल्यानी सेवचे करतालय रे पिये लागी माथ्या बदलाय पहिले सुराती कडली नीद असली समाचार काढली हिने बाबाचे काढले बंगार माका दिलावे सामा काढली उसाळली उसाळताना पेटाळे कप्तर पोटली
मेवाळें करीन नापास कोणचो भरत कोणचो पाडारी कोणचो जाय जाल्यार मोर्न करा वयला तुमका आता जड जाताना बोगळताय मुरे पेद्रो त्या दिसा सामान जाय करवंत जाय काडचील जाय हिरणी जाय म्हण तू आणि तुझी बायल रडा नायल्या वेळार नगदी 250 रुपये दिवं नायर तिने फटे मारताय तिका हाडल्या चौकल आणि मॉर्न कर पाद्रींक सांग 4 जणांक सांग आणि ती मती म्हज्या वरवे तांक ना आणि पावलू देरांक त्योक नांतवे तिने कोणाची हाडा दिल्यात गे हाडा कित्याक त्या दिसा तुझी बायल आणि तू मलगड्या चेडवाक कान तोपूंक पयशे नात म्हणून रडोंक नांतवे त्या दळा तिने 50 रुपये खांड दिवंक नांतवे तुमका ते दळा वय जाय असली आता उस्वास गेल्ल्या बरा आमच्या गळ्यात हात बांधचे दिसता तू वकालत करी नका बायलांनी असल्या संगतीनी मेतेर जाय नये भितर वच म्हज्या पावणे 4 वरांच्यो पप्साच्यो गुळयो हाडून दी घालता ते उडकाणाचे केसे चडच मारता तुम्ही क्रिस्तांव जाऊन तुमची चाल पळयतना आमकां लज दिसता लाज दिसंक तुम्ही किते रासाक बसले होकलोवे गाली जीभ वाटेर बैलान तुका कोणाकडे कशे उलयचे म्हण कळीत असले जाल्यार आणि की त्या बैलांच्या गाडयांक कुट्टी मारताय वे बरी एक आंगड घाल्लं आसताय मर्यादीन वय रे म्हाका तुझे बरी गिरेस तांगेर मास दिवन उजव्या सोंडेच्या लेपे बरी हिंकर हासोंक कळना देखून म्हाका कोणेय कळले काम दिवचे कोणेय मुनय करूंक दिवची कोणेय इस्टूल करूंक सांगचे नातल्या कोणाच्या शेल्फाचे बँड मोडला जाल्यार रीण उदाडावंक सांगचे गिरेस्त म्हाका कळी काम दितात म्हाका तुझे बरी सैला फुलम कळना देखून म्हाका गिरेस्तांक पळयताना थुत्त वायटा तुम्ही चिक्केशे तोंड दापून रावतात गी ही तुमची आवय क्रिस्तांव मनीस मू तिचे मोर तुम्ही मांद्रेर गुटलोन भोंडयतात मू आणि किते वाटेन मोडे हाडताना उक्ते हाडी जाय म्हणता काय हो त्योय मांद्रे आमचो मुजा बायले नाका नाका म्हळ्यार दिल्यो आज मुजा भुरग्यांनी शेणाच्या धरणीर उक्ते निदा जाय तांकां काय कुत्तो सुरू जाल्यार हो पळयता काय ओगेच राव का एक घडी सकाळी पर्यंत तिच्या कुडीत एकच मोसलो आता तो सर्वेस वरागेर उरला आम्ही त्या क्रिस्तांव कुडीक मारो बोवनाचे नाही
लागी त्या सर्गीच्या विशेंती लागी उलयतात जाल्यार तुम्ही उलया आणि हांव आयकता बोलो ह्या संसारांतल्या विशेंती लागी उलयतात जाल्यार कंचाकी एक राजाव नाका वे आणि ह्यो तुझो पावणे 4 वरांचो गुळयो चिक्के राव हांव म्हज्या पप्साच्यो गुळयो खाता बरें पातळ पडला उस्वास काडटाना वारें लीक जाल्लें कळटा म्हाका मायच्या भागार हांवें काडूंक ना म्हणल्यार आत्तां तिच्या ट्रंकांत वस्तू समाकर दवरतना तिच्या कांकणाचो उगडास आयलो म्हाका हांवें बायले कापून विचार केलो कांकणांत तिच्या पोटाक एक मोती आसली तिच्या गळ्याक एक कंठी आसली एक मायाक जावचें दिसता ती पुतांक खावयता पोतच मरण करून दिते म्हाका आतांक ना आना उतुलय नका तो प्रमोद हातान येणं रावागा तुमकां मोर करूंक तांक ना जाल्यार मोडना मोर नाणोची विलेवारी करा आमी वैशांतीक भावाक आपोवन मोरणाची विलेवारी करता दलसीन बाये ही तुझी माय फाल्यां सकाळी तुजे सुनीनी तुका धाडूंक आसा 2 वाती पेटय आनी भांगाचेर दवर आमी जाता तितली कुमोव करता रोबोटा कट सोडय नका नका नाकाच म्हणटा न्हय वे हांव तिका हांगा सोडयली आनी नानयली जाल्यार मागीर आपटलेल्याच्या हातांक घाण हाडली कशी तशीच व्हरून दित कंचाकी एक राजाव नाका वे म्हाका काम ना पिडेन वळवळटा एक बायल आसा ती बायल म्हणून दिसाक 17 पावटी उगडास करनातल्यार ती बायल म्हणलें विचारता 6 जाणां भुरगीं आसात एकलें मोडतेल एक पारई एक पिक्कास एक कोदांटी एक आडांबो आनी निमानो कर्मरासो सोंटो म्हज्या माथ्याक धाडावक पगार तांचो मुक्काल घरांत येना म्हाका तांक ना हांगा दवरचेंच नाका वय हांगा दवरचेंच नाका सन्निवेश साविशेंतीक बगूंक मेळिल्ले जाल्यार कितें करतलो ना फ्रेडीक वजानामा आमकां वाड दाखय आमच्या पत्नीक निर्देशकाक सांगया तो कारकोळ गेला विगाराक सांगया न्ही सांगचे कशे पयले ब्रदर मोरासाक सांगया काय तरी वाट सुचयत ब्रदर मोरास शिकारेक म्हणून घाटा गेला ब्रदर अंदर मेळत काय अंधू ताच्या बहिणीगेर उरपा गेला
सामके राज काळीजान किती रातल्या गे ब्रदर फेलिक्स मेळात गाय ब्रदर फिलिक्स आता मीटिंग झाल्या आपल्याला सांगा लागलं नाही बे तो सुरतुगलच सूर पिऊन येता म्हणून काले करा आमचे काम आम्ही केले चल यारे निमाणे पावटी सांगता बाप कंटी दितावे कांकणा दितावे बाबाचे बागार दवरून मुदी दवरून मॉन हांव करता नातल्यार आमी चल्ल्या काय येता तुमच्या वडिलांगेर पळे पळे पैशांची मर्याद पळे आमी जाल्यार शिदा काय वेता तुझ्या बापाय गेरू मुद्दा आसल्या रामा म्हाका फुबलाय नाका तूं बेबतो आनी तुजो बापाय कसायकार जाल्यार हांव भियेना मेल्या ती तुमची आवय तिचे मोर्न करचे तितली मर्याद तुमकां ना जाल्यार निकाला मोर्न आमी करता खरा खरा आमकां मर्याद कशी येवची म्हज्या बापायच्या तोटांत पिच्ची पोपळां आसलीं जाल्यार गांवाक कोंकणी लागल्यार आमच्या आंगार टेरिलिनाची मुस्तायकी आसती म्हज्या आवयन वाट लायली एका मुक्कलाचे शिकप आमकां दिलें ना तुझ्या शिरप पडुल्या 150 रुपयांनी सामान काण गेलो हिरणी आनी कोरवंत म्हज्या हाताक लागतात पूण रुखाक लागना ह्या कट्ट्या भितर कांय जागो ना सर्व चिंतना भरल्यांत निराशेची हग्याची कोटी आनी पोस्टी पूण ह्या पोटांत माट्या तेदो कितलोय जागो आसा तुमी तुमच्या घराघरांनी दिवचो तांदूळ लुटतावे आमगेर इल्लोसो धाडा म्हज्या भुरग्यांच्या पोटांनी कितलोय जागो खाली आसा यो बटा तू इस्कालाक वेताना हांव कुट्टी दोल्लो खेळटालो तूं आतां हायस्कुलांत भुरग्यांक शिकयताय हांव दुकोर मारता पेद्रू देदेस्पर हांव कम्युनिस्ट तांच्या मोतीन चिन्नां बरल्यांत हग्याची हांव घरी एका गिरेस्तागर वेताना नेपे बरी हसता पूण मोतींतल्या मोतींत जिद्दान लासता तांकां मुक्कून खावंक दीस मेजता म्हजे कडेन आंगड घालूंक पयशे नात दुकोर बसोवंक जागो घेवंक पयशे नात मास थंडायेक दवरचें मिशीन घेवंक पयशे नात माईचे भांगार म्हाका दिल्यार तिचे बँकांत आसचे पयशे म्हाका दिल्यार हे पुराय करता म्हाका तुजो तांदूळ नाका आमच्या मोतींतली निराशेची हग्याची चिंता दावडावन तांतू काय मोगाची आशेची बरोवंक जाता जाल्यार ते हप्त्या हप्त्याक दांडी म्हाका सोरो पिवन पुरो जाला ब्रदर रॉबर्ट सांग ब्रदर ह्युबर्ट चोर कोण साव आम्ही चोरी नाही आम्ही सावी नाही पगार आम्ही विशेंतीचे भाव सगळींच्या विशेंतीचे आणि संसारातल्या विशेंतीचे भाव म्हाका चिंतूंक कळना ब्रदर रॉबर्ट कोण कोणाचे फरता कोण कोणाक मारता आणि कोण कोणाक दुर्बळकायेच्या कोणात लोटून सोडता दुर्बळ आपली मोर्या सांगता ग्रेस्त तोडी विकती घेता ये इशेती
पळयल्या उपरांत असं कळटलें तुमकां हांव वयल्या की कितें हाडा हाडा सादगी म्हणून सत्य सांगता आलोचन दिल्ली पावलून म्हाका दुखसा नाका हांतून उशी आसा मर्यादेन विचारल्यार इशेन कांय दिना मोर्न करच्यांनी बांदपणी दीत म्हणून ही आलोचन केली म्हातारी शीनयाच्या आंगडीत जावन शीद वंजूर आपल्या भयणीकर गेला म्हणून खबर मेळ्ळी ती पळोवन गेल्यार 7 पावटी मरोन 8 पावटी जीव जावंक आसा बोगला बरी आमी चलता रावा रे पळ्यानो रावा रे हांवें कोणागेर रावाजे रे 9 म्हयनो वावयलो उगडास तुमकां विसरलो रे 9 म्हयने तुमकां वावच्या बदलाक शर्टच्या फुड्याक मोची वावयली जाल्यार 4 मुक्काल जाती साईबा देवा कार्मिक बाये आ तुका दिवसो तांदूळ आम्ही बंद करताव ये पुता हांवें कितें केलें पुता म्हजो तांदूळ कातरूंक तुझे लागी गोवाचे सोरुले भांगर आसा बँकान दुडू आसा आणि कित्याचे तांदूळ तुका तुका कोणी उडोवंक तांगता आयताराचे मिसा घेवंक तांकाना न्ही वे राग करिनाका बाबा म्हज्या दोळ्यांक दिसना पांय मोटला तू सुदास सूण राखशीन म्हाका तुमी सूण हेर कोण आसात बाबा तुझी केस मिटिंगार घालताव गे आयतारा मिसा घे तू तांचे लागीं काल सांगून गेल्लो रे इशेदी काल सांगून गेल्लो रे पोटाक पांय हाडलोय पुता उडू असल्यार तुवेंच न्ही रे गिडूंक भांगर असल्यार तुवेंच न्ही रे नेसचे तू तांचे लागीं काल म्हणून गेल्लो रे इशेदी ये इशेदी ये हंगा मांद्रेंत काले गुटलोन दोरलाय इशेदी इशेदी ये इशेदी एक नाटक हांगासर संपता हाच्या उपरांत एक 5 या 10 मिनटां भितर दुसऱ्या नाटकाक वेदी आमी तयार करता ताच्या पयलें कांय तरी सवालां तुमच्या मतींत आसूंक पुरो म्हाका गुर्तू ना हे आसतानाय नासतानाय आसूंक पुरो त्या विशयानी गुर्तू ना पयल्यान पयलें सुमार नाटकाचें नांव सांगलें क्षण एक जोडल्यार एक म्हळ्यार कालें सवालां सगळ्यांनी विचारलें म्हाकाय गुर्तू तुमी येवन नाटक पळया म्हणून सांगलें साद्या रितीन आमी जाप दिवेत या तुमी आतां एक नाटक पळयलो हाच्या वयर चाफरा बाबान बरयल्या ह्या नाटकाच्या वयर तुमकां कसलींय सवालां आसल्यार हांगासर एक आमी उक्त्यान कालें म्हणटा एक डिस्कशन ताच्या वयर आमी दवरता देखून तुमकां कालेय सवालां या कालेय सांगूंक घालल्यार देखून आमकां सांगीत आमी नाटकाचे विद्यार्थी आमकां हाचे तावन आनीक बरें करूंक जाय पडटा ताचे खातीर तुमचे तावन आमकां पाठिंबो जाय देखून उक्त्यान तुमी जाप दिलीत हां बरें दिवे गेल्यार तोंड हांवें दिसतात कोण सवालां विचारतात उक्त्यान कांय आमकां बेजार ना कोणूय कांय केंडलें जाल्यार या होगडचीन जाल्यार तुमकां कांय ना हाचे उपरांत एक आनीक नाटकुळो आसा त्या नाटकाच्या विशयान सांगता हांव ह्या नाटकांत आवयक आमी एक ऋणात्मक म्हळ्यार नेगेटीव रितीन पिंत्र आयलां चडे संगतींनी पूण तातूंत आमी पॉझिटीव रितीन आमी दाखोवंक पळयता एक विशय सांगता नाटकांत कितेंय साध्य आसा एक विशय काणून तो पॉझिटीव जावनय दाखोवेत नेगेटीव जावनय दाखोवेत ताका पूरक जावन हो आमी आयचो नाटक तयार केला येदोळ म्हणसर तुमी इल्लें नेगेटीव पळयलें जाल्यार आनीकान तुमी पॉझिटीव अंश तातूंत पळयतात देखून कसलीय सवालां आसल्यार तुमी तुमचे हांव विचारीत हांव
ह्या नाटकुळ्या विशयी सांगचे तर AR मणिकांतान एक बूक बरयल्लो अम्मा ಹೇಳಿದ 8 सुಳ್ಳುಗಳು म्हणून ताचे वयर आधारीत जावन फॉर ऑलवेन सेरावो आनी हो नाटकुळो लिखला विल्फी रेमिंबसाचे सूर्यो बुडोवन दर्याक वेता एक अपुरबायेचें पोद आमी ह्या नाटकुळ्यांत घाला मोदें मोदें सांगातच ह्या नाटकाची काणी वेता हाचे सांगाता ह्या गोवांगा नाटकुळो जाते आसतनाच बाय जॉयलीन थंयसर पेंटींग पिंतूर सोडयते आसता थंयसर सांगाता संगीती दिता सो सवा संगती हांगासर एकामेका जाते आसतात तुमी दयेकन पळया हाचे उपरांत एक आमी संवाद चलयता हांव तुमकां कांय संवाद तो वेळार सांगीत सो नाटक आतां तुमच्या मुखार मायन सांगोल्यो 8 फावटी चड पयस न्हय आमचें घर हांगासर कोडयाळ तो केवल 10 किलोमीटर ल्हानशी एक हळ्ळी म्हणटाना तुमी जाणात दुबळी कांयच आमचें जिवीत बाप म्हजो कुलीचें काम करतलो निश्चित आदाय म्हणून ताका नातलो शेजाऱ्यान आनी कोणें आपयल्यार कामाक वेतलो अशें आसता बाप म्हजो पियोंक शिकलो सकाळी जावन सांज पर्यंत काम करन संजेर सोडून लायिल्ले हाडून मायेच्या हाताक दिवन वेतलो शीदा सोरो पिवन एकाच श्वासानं मुझ्या बोशेंतली आमली मुझ्या पोटाक पळोवन ही गजाल मायन खाली करतली आपली बोशी मुझ्या तट्ट्याक माझा पवन मायच्या डोळ्यांकच पळोवन कित्याक माय मुझ्या तट्ट्याक म्हाका कशी भूक ना पुता तू इसकाला कुसोंक आसा तुजें पोट बरेंचें
शी म्हाका बूक ना पळे हीच म्हज्या मायन सांगल्ली पहिली फोटो. सूर्यो बुडून दर्याक वेता, पृथ्वीर काळोख जाता, घरांत दिवो पेटयताना म्हाका तुजो उगडास येता. दुबळ्यांक देव आनी देवास्पण लागीं म्हणटात. अशें आमकां फेस्ता परबो दारा बसत. हा, फिरगजेचें फेस्त म्हणटाना आमच्या फिरगजेंत व्हड जात्राच चलतालो. फेस्ता दिसांगेर गोडाचें वर्णच गंमत. माय रांदतेली वर्ण दायेंत गोड किरयत. फेस्ता दीस मात्र अमली बदलाक्षित. गिळटलो हो पोट वर्ण, उपरांत गडटलो वर्ण आनी सोयतालो मोडके कुशीक. तवळ माय आसले सगळे वर्ण म्हज्या बोशयेक वचून म्हणटाली, कोता म्हाका कशें गोडशें पयस आनी दांत दूख विपरीत. हीच म्हज्या मायन सांगल्ली दुसरी फोटो. त्या दाडा हांव 5वे क्लासीक पावली. आयोजीत केले इस्कोलाच्या विद्यार्थींक एक भोंवडी. 300 रुपये हाचें शुल्क. घरान नातली दमडी. जाल्यार रे विचारले बाबा कडेन, बाबा बाबा मेल तितके पयशे वचून भोंवडेक. भोंडी गे गोडी गे, घरांत ना दमडी. पुता आम्ही दुबलेच जाऊन रावया. त्या दिसा थावन दीस सगळो वावरून बसतली माई. मध्याने पर्यंत बांधून बिडी. कित्याक माय अशें म्हूण विचारल्यार जाप पुरासान म्हाका ना, न्हीद पुरो थोडी. आनी त्या एका दिसा चेपले म्हज्या हातांत एक मूठ भर नोट. दिवून म्हाका बेसाव, वच पुता भोंवडेक तुज्या क्लासीच्या भुरग्या ओड्डूक. आनी हांव हे पयशे कान घेवन भोंवडे गेली. घरा पावताना मायन भोंवडेक दिल्ले पयशे रिणाचे म्हणून कळले.
मायन पिढी बांधून बसून चालले विचारल्या जाप म्हाका न्हीद तोडी तुझ्या माईन सांगली तिसरी फोट घडियाळाचे कांटे घुमतात घडियो ती बोरा जातात बोरा दिसांनी बदलतात वरस संपून येतात हांव कॉलेजीत पावलो कॉलेजीत म्हजे सांगात वेगवेगळ्या कॉलेजीचे आसले पूण हांव मात्र एका दुबळ्याकूच वचून आयिल्लो कॉलेजीत म्हजे सांगाती तमाशांनी वेळ सरतले कोणे परा स्कॉलरशिपा खर्ची घाले बरे खबर आसा पैसे आयलात दफ्तरात वचून कांग्या अशें कॉलेजीन म्हजे सांगाती गम्मत आनी वेळ पसार करतना आयले म्हाका स्कॉलरशीप भरती रुपये 1000 कीर लाली जब्बोर आशा म्हज्या काळजा कोनशात घेवंक एक कापाड म्हज्या मायक तामशा रंगात माय माय काळीस फुगोन वदन फुलोन भेटयले पयशे धाडल्या म्हज्या मायच्या पवित्र आलतारीक आसल्या तामशा रंगाचे एक कापड हाड मोलाक सोबताय त्या रंगार वताक तामशेल्या सारकाच्या सारक्यात तितल्यार दांगाक वाल वेट पडच्या बरी हार आयल्या म्हज्या मायन पिशा गोपान दामोदर तुझ्या काळजात तुझे काळीज दामलो एक तुझ्या गोपाला कशी कांचिंतल्यानी दोन मोला अधिक तुका आणि गेली त्या दिसा गळ्या विणे तुर्तान सातेक आणि घेऊन आयली बाबाक आणि म्हाका एक जोड मुस्तायकी मोलाक माय अच्छा कोण सवाल म्हणजे आणि माय तुका कापड वस्त्राची आशा ना होता हेच म्हज्या माय सांगली सोती फट बाबू आकस्मिक मेलो त्या दिसातून दुबली काहीस दिसो कुरीस कुटुंबाची बुकुस तिच्या माथ्या विलेखंड गुरु जीविताच्या संकष्टामध्ये कजराची कुशलाई भोगलीस ना तिने
पूण शेजाऱ्यांच्या आणि सैऱ्यांच्या उतराक घालूंक कडू नातली कोणाक धांक ती सकड आनी 1,000 जा म्हणून सलाह दितेली. दादल्याच्या कुडीची वेंग आसूनची तरणाटी प्राय तुझी. दुसऱ्या कोणाक काजार जागे आळे तू चला की काजार जावंक नवरे तयार. आले होकाल बाई पैसरनं तयार झाल्या. तुम्ही तुमच्या तालेंटा प्रदर्शित करा. तुमची तालेंटा पळोवन होकाल बाई तुमका विसली. सुरू करा. हांव मिमिक्री करता. सारकें ना, बिलकुल सारकें ना की आमी वेगळे की सगळे संवसारांत वेगळे. हांव डान्स करता. अरे बाबा, डान्स नाही, नाच. जायत सुरू कर. हे कशें? नेक्स्ट. हांव शायरी सांगता. वाव हा ते जाय बंदर भी नाव साहेबा. बंदर भी पहनता है अंदर अमूल माचो. वाह बंदर भी पहनता है अंदर अमूल माचो. कल मेरी बीबी भाग गई तो क्या हुआ? नाचो रे नाचो. अरे क्या बात है? हाँ एक्टिंग करता. आजकाल से छेडे सर पहले रेडे सेलियां कोळेताना गळेतात आईंडे. अळगे हांच्या पैकी तू कोणाला की काजार जाताय? ना अलवाला बुजो खुशाला येसो कुडीन मुजा. मोग सिद्धिमेंता जाल्या जळव रान्नीच्या उजा. अलवाला उसो कुशला येसो कुडीत मुच्या. मोगू सिटी मेता जाल्यात जळो रान्नीच्या उज्याक. इट्स मायन सांगली 5 फोट. दोळ्यांत दुका पुसून आतां परतून हांव न्हिदोंक वेता. शिकाप संपवून हांवें काम सोडलें. शहरांत व्हड घर बांदलें. मी हाडलें म्हजे खातीर मायन भोगिल्ले कश्ट. भेटयलो तिच्या हाती म्हजो बाग. दाखोवन म्हजो मोग. म्हणून माय हे सगळें तुका आज तावन गश्टो नाका. हा दिवस म्हूण ह्या गुडचला चली आमी बेंगलोरच्या रवळेराक. अखरेक तरी मोगान सुखाक. अशें म्हणून मायच्या हाता आलतारीर हांवें पयशे भेटयले. पूण तिणें त्या पयशांक पळयलेंच ना. पगार म्हणाली म्हजे लागीं पयशे आसात. हांवें कुजावन दवरल्यात. पयशे मुक्ताना तुज्या लागीं विचारता. आतां म्हाका पयशांची गरज ना. मुक्तल्या वेळार विचारता.
हेच म्हज्या मायन सांगिल्ली सवे फाट जीवाळतानानी सेंती येता म्हाका तुजो उगडास येता सूर्यो बुडून दर्याक वेता पृथ्वीर काळोख जाता घरांत दिवो पेटयताना म्हाका तुजो उगडास येता ना मायन म्हज्या खंयच्याय आशेक अडकळ हाडल ना म्हज्या खुशे प्रमाणे हांवें मोग केल्ल्या चेडवा लागीं काजार जालो काजार जालो रेस्ता गेल्या चेडवा कडेन बंधुवन रावल ना बायल म्हज्या आवय कडेन सदांच एक न्हय तर आनी एक दूर बायलेचे आवय विशीं म्हजे कडेन तुमचे कडेन कित्याक खोटी सांगू प्रायेच्या हंकारान आनी बायलेच्या मोगान बायलेच्या शिकवणेक भुरलो मांयक एक दंपनो मारलो माय पुता तुका चिकेशें होंदून रावूंक जायना गे ह्या दिसा माय उरवून गेली म्हाका तळ माट्याक मारलें तरी जालें दोळे जावन हात जोडून माय बक्षी म्हूण सगळ्या उंचिंतलें पूण उंचाच्या वयल्यान माय म्हणाली म्हजी चूक जाली पुता तुमच्या दोगांची चूक ना तुमची चूक ना तुमची चूक ना हेच म्हज्या मायन सांगिल्ली सातवी फट चिंता न उदे तळपणे तुझेच दोळ्या फुडें बगडांनी उगडले दांपणे सांगू हांव कोणा कडेन वेळाची रोदां गुवल्ली कळच नात वेळ उबलो हांव एक चित्रकार जालो संवसाराच्या कोणशान कोणशान म्हजें नांव गाजलें पूण म्हजी माय ह्याच वेळार आस्पत्रेक भरती जाल्ली धडपडून हांव खबर आयल्या तक्षण आस्पत्रेक पावलो तुझ्या आवयचं कॅन्सर किती पाव दाखवलं आणि काय करून ते कॅन्सर ते म्हणून असं तुझ्या मकान जतन करा हांव भियानच माय सरशीन गेलो एका काळार
एका काळार सिनेमा नखेत्राच्या की सड सोबीत असली म्हजी माय आपल्या इतल्याक पदां म्हणून आपल्या कष्टामध्ये आपल्या इतल्याक पदां म्हणून ताच्या ताळाक मेटां काडटली म्हजी माय हातांनी निट्ट्यो काडून जी लिस्ट काडटली म्हजी माय आपल्या कुशीक येवली म्हज्या कुशीक येतली म्हजी माय सगळं कष्टामध्ये संकष्टामध्ये जिवन कष्टांकच सवाल घालली म्हजी माय आज आस्पत्रेंत जिवंत मोड्या बरी दिसतली दोळ्यांत हांव तुका हांव हे आस्पत्र म्हणूनच विसरलं बाबा माय तक्षण तिच्या हातान म्हजी दुकां बसोवन म्हजी माय म्हणाली म्हाका कांय जावंक ना बाळा म्हाका कांय जावंक ना म्हाका कांय जावंक ना ताचे उपरांत मायच्या जिणेंत केन्नाय सूर्य उदेलो आसना म्हाका कांय जावंक ना हिस्स माय नुसारली अकरेची फुट सूर्यो बुडून दर्याक वता पृथ्वीर काळोख जाता घरांत दिवो पेटताना म्हाका तुजो उगडास येता चिंता ना उदेता रुपणे तुझेच दोळ्या फुडे बोगणानी उगडले धांपणे सांगू हांव कोणाकडे ह्या सर फुटी फाटल्यान उद्देश आसले हुक आसले लांब सुस्कार आसले जीवित आणि संकष्टामध्ये झूज आसले जागृताक कांयच जावं नसो उणें पडों नसो म्हणून एक एकच फट मारतली माय आमच्या तुमच्या आणि संसाराच्या सर आवया बरी कित्याक म्हळ्यार ती केदारय आवयस कलाकाराची ओळख एक कडी बोल प्रिमिटा डिसोजा गुरपूर शेल्डन तावरो बोंदेल जॅक्सन टिकुना कुलशेकर स्वर्ण रिटमेकर्स कुलशेखर विकास लसरादो बरीमार फ्लाविया रॉड्रिगस नीरकान क्रिस्टोफर डिसोजा निनास हार्डली ओमसर संदीप पेल्लीस पानेर सुनील सिद्धी मुंडगोड अनिल डिसोजा मिया पदव Maria Joyce D'Souza Womanchu Michelle Krastar Shaktinagar जयप्रकाश डिसोजा निटपल्ली नाटकाक अपूर्वायेचे संगीत दिला जेसन बोंदेल सजेस्ट बाय जॉयलिन एलरॉन लुत्रे
नाटकाक चित्रकला सोडयल्या आशित आणि शशांक म्हणून आणि लेस्टर 20 दिवे आणि संगीत ताणें सांबाळ्ळां तो अकरे सोनाटकडो लिखला फादर ऑलवेन सेरावो उजवाड किंग्सली नजरे आवाज सुरभी सॉंग्स हांगासर कलाकुलाच्या फाटल्या सर पंगडाचे वांगडी हांगासर आसात पयले दुसरे तिसरे चवथे पंचवे आनी सवे सर्वांक परत्याके पटी जोरान ताळयो आज ते सगळे वेदिकेर हांगासर 2 चित्रां सोडयलीं आसात एक दोनी जॉयविनान सोडयल्यान हे पयलेच ताणें सोडून हाडले कॉन्सेप्ट सांगल्या वेळार आनी हे आसता नाटका वेळारच ताणें कोणाय ती घेवंक मन आसल्यार तें दिवंक तयार आसा 10 मिनटां आसात नाटका विशीं कोणायकी बघना सांगूंक असल्या सांगेत